माझी आईची वय आता अबाव 75. हांव आतां हांवें बुथाचेर मत मारपाक गेलो आनी ताका सारकी इस्त्री तितली बरी पडना दिसपा येना. तेन्ना तो ऑफिसराक आमी म्हणलें ताजें मत मारपाचें म्हणून. तो कितें म्हणलो, आमकां वचपाक मेळना भितर, ऑफिसरानूच मारपाक पडटा म्हणलो. आनी सर ऑफिसर समज तो कोणाच्या एक खंयच्या पार्टी फेवर उरलो न्ही तेन्ना तो जाय ताका मारपाक शकता न्ही वोट. आतां आमकां कन्फर्म कशें कळटलें की तो कोणा अमक्याक मारलो म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही, अशें एक आमचो हें आहा, प्रश्न आसा. म्हणजे हे असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां दिताले न्ही दुसरे मनीस. पयलीं केला आनी खुबशीं प्रकरणां आयकलां. अशें आमी कोणा समज दिसना न्ही जाल्यार तेजे वोन ताका तेज्या हातीन तेजे वोट मारला हेजे पयलीं. आई नांव कितें? आई नांव कमल येसू देवीदास. ओके. अवी खोतीगांव. तुमकां दुबाव आसा आतां? ना दुबाव आसा म्हळ्यार म्हाका तें आसात न्ही, म्हाका दाखयला न्ही तेणी कोणा मारलें तें. कळ्ळें तुका न्ही. ओके. आनी तुमच्या आईचें मत भायर पडल्यार तुमकां दुबाव आसा? दुबावूच न्ही, कित्याक हांवें सांगलें न्ही बाबा तेणी अमक्याक मार म्हणून सांगलें, ताका सारकी इस्त पडना. कळ्ळें तुका न्ही. म्हणटकीर तें हांव वचोन मारपाक घरी. तो म्हळ्यार तशें मारपाक मेळना, तो ऑफिसर आपल्यान मारपाचें म्हणलो. आतां तें कोणा मारलें म्हणून कशें कळटलें आतां ऑफिसरान. कितें सांगपाक सोदता तुमी सिस्टमीक? ना सिस्टम ही आहा पळय, ही सिस्टम म्हाका जाल्यार योग्य दिसना ही. कळ्ळें तुका न्ही. एक तर आमची म्हाजी आईची मत हांवें मारपा आसलें, ना जाल्यार तेणी सांगपा आसलें तें अमक्याक मार म्हणून हांवें सांगपाचें तें मारपा आसलें. पूण तें आतां तेमी ऑफिसरान मारलें तें आतां. केलें तुमी ह्या इलेक्शनाक? सध्या सर इलेक्शन सामकें बरे तरेन चलता, फेर चलता. पूण म्हाका एक हें मातशें कमीपण दिसलें की जे आमी जे डिसेबल आसा, नाल्यार तांकां विज्युअली ते दिसना, म्हळ्यार दोळ्यान दिसपा येना, नाल्यार तांकां थोड्यांक उलोवपा येना आनी आयकोपा येना, तांकां तर एक कंपेनियन दिल्यार बरो आशिल्लो. आमी प्रिसायडींग ऑफिसराक विचारलें, तो म्हणटा ह्या इलेक्शनाक ना म्हणटा, आमदारकेच्या आनी लोकसभेची इलेक्शनां आसा. पूण इलेक्शन इज ओवरऑल सेम न्ही, तें जिल्ला पंचायत आसूं, पंचायत आसूं, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसूं नाल्यार लोकसभेची आसूं, इट इज सेम. तेंचेर अन्याय चल्ले हो? तेंचेर अन्यायच तो सारको. तांकां कांय कळना न्ही. आतां एक तेगे तो रायट एक्सरसायज करपाचो, वोट करपाचो ताका रायट तो. पूण तेगे तो वोट तर मेळट थंय गेलो, ताका ते कितें फायदो आसा वोट मारून? हांगा तशें आसा लोक? आसा न्ही, आसा. आमी आतां एक दोग जाणां विचारलें, पूण तो प्रिसायडींग ऑफिसर सांगता आमकां तें हायर ऑथॉरिटीन ट्रेनींग जाल्ली तेन्ना तांकां सांगलां की कंपेनियन व्हरपाक जायना. तो कितें म्हणटा की लोकसभेची आनी आमदारकेची इलेक्शनां आसा. पूण दीस इज ऑल्सो इलेक्शनूच न्ही, जिल्ला पंचायत इज ऑल्सो फॉट ऑन द पार्टी लेवल्स. सो ताकाय म्हाका दिसता ताका अन्याय जाला. तो म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान मातशें तेजेर लक्ष दिवचें. सो हेन्सफोर्थ तो परत न्ही जावपा नाका असो दिसता म्हाका.